म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवा लागीं कांय जायना तसलें कांयच ना. देवा लागीं सगळें घडटा. आमचें जिवीत सादें जिवीत, पूण आमच्या जिवितानूय बरेंच व्हडपण देवाचें आसा. आयज काल भुरगीं जाता तेन्ना आमी नको कितें जातलें पळय तें भुरग्याक, ते दीस म्हाका हॉस्पिटलान आपयलो एका धाकट्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घालच्याक. हें भुरगें 26 दीस इन्क्युबेटरान थंयसर आसलेलें. जल्माकूच येता तें दुयेंत जालें आनी पांय माय ताका लागशिल्ल्यान धरूंक जायना, कित्याक ताका सगळीं ट्यूब्स घालून तें बाबडें थंयसर आसा. धाकटुलेंच इतलेंच. कितें म्हणून ताचें भुरग्याचें जिवीत. आनी आयज म्हाका ताणें सांगलां की आनी 2 दिसांनी ताका भायर काडटली आनी ती मागीर ताका रुमान घेवन ती ताका मायेची ऊब दितली आनी मायेचें दूद दितली. पळयात, म्हयनो जावन गेलो, ह्या भुरग्याक कितले त्रास जाता पळय ते. पूण देव ह्या भुरग्याचो परमास करता. दोतोरांनी सांगलेलें घोडेक हें भुरगें वाचचें ना म्हणून. ताका लागून ताणें म्हाका आपयलो आनी हांवें ताचेर आशिर्वाद घालो. हें भुरग्यां ह्या आशिर्वादानूच न्हय, पूण देवाची येवजणे प्रमाणे तें जिवें आसा आनी तें आतां भायर सोदतलें. ह्या भुरग्याचें जिवीत आमच्या हातांत ना, देवाच्या हातांत आसा. हेच भाशेन आमी सगळीं जाणां जियेल्या. आमचो कांय जल्म तसोच माय पाय सरशीं जाल्लो आसा, पूण देव आमचो परामोस करता. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताका लागून आमी सदांच देवाक बोजूंक जाय. आनी हाका लागून तुमी आयल्यात हांगसर देवाक दिनवासूंक. आमच्या जिविता पासत आमकां तो राखता, सांबाळटा. कितल्या जाणांक तरेतरेची प्रॉब्लमां आसा, समस्या आसा, तोंटे आसा, पूण आमकां जे आसात ते धाकटेच म्हणूंक जाय आमी. कित्याक हें सगळें देवाच्या हातांत केलें की ना, देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. तो आमचो परामोस करता. तो मोगाळ देव, इतलो उफाट तो देव, पूण तरी पूण आमी किरकोळ मनशां आमचो तो परामोस करता. आनी पळयात कशे भाशेन देवाक आमची सोडवण करची आसलेली, ताका लागून ताणें आपल्या पुताक धाडलो. आमी पातकांत जियेताल्यो आनी पातकांतली आमकां भायर सरोंक जायनासलेलें. ताका लागून जेजूक धाडलो. जेजून बोली कसो आमचे पातक आपणाचेर घेवन तो आमचे पासत खुर्सार मेलो. आनी हे पळय ताणें आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसा, कित्याक तो मरोन पुनर्जिवन जावन तो आतां आमचे सवें परतून जियेता. हाका लागून म्हाकाय, हांव केन्नाच चिंती नासलो हांव हे भशेन पाद्री जातलो म्हणून, पूण देवानूच म्हाका आपयलो आनी ताणें सांगलें तुवें म्हजी सेवा करूंक जाय म्हणून. आनी म्हणलें देवा म्हजे लागीं जावचें ना हें, पूण देवानूच कृपा दिवन आतां हे भशेन म्हाका ही सेवा चाकरी करूंक जाता. पूण मनशा कडेन जायना, देवा कडेन जाता. आनी देव आमकां आपली घोटाय भायल्यांतल्यान न्हय, भितरल्यांतल्यान दिता. तो आमचें सवें येता. आतां ह्या मिसांतल्यान तो आमकां पळय आमची पातकां बोगसिता, आपल्या उतरांतल्यान आमची मनां उजवाडायता, दिशा दिता कशे भशेन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारूंक जाय पळय तें. आनी ताणें हें घडोवन येवच्याक आपलें जिवीत वारयल्लें आसा. ताचेर आमी नियाळ करतले हांव. आनी नियाळ केल्या उपरांत तो जशे भाशेन उणो आनी सोरो घेवन तें बदलून आपलें मांस आनी रगत कशें आमकां दिता आनी हे भाशेन आमकां गोठाय दिता. ह्या जिवितान आमचें सवें ताचें आसप आसून आमी पातकां वीण जिवंक जाता. पूण पातक आमचें सवें सदांच आसता आनी आमकां आमी जाणो कशे भाशेन आमच्या चिंतनांनी, दुसऱ्याच्या उतरांनी, दुसऱ्यांच्या सगळें कर्तुबांनी आमकांय ताळणे येतात आनी आमी पातकान पडटात. तरेतरेचीं पातकां आसात. त्या पातकान पडलीं म्हणटच तातूंतली आमकां मागीर भायर सरोंक जायना. पूण देवाक तर उलो मारीत तो आमकां तातूंतली निवाडटा आनी तो आमचें सवें येवन आमकां घोटाय दिता त्या पातकान पडना जावच्याक. हे भाशेन आमी हें सगळें पळयलेलें आसा, आयकलेलें आसा. देवान हें सगळें येवजिल्लें तें पयल्या वाचपान आमी आयकलां. दुसऱ्या वाचपान कशे भाशेन आपल्या पुताक तो एके आंकवारी सगळें गर्भ
कुर्म सांबाळून ह्या संवसारांत ताका हाडटा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक दिनवास या, कित्याक भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत देवा पासत खर्चिलें. देवान ताका आपयलो, कृपा दिली आनी ताणें सगळेंच आपलें जिवीत देवाक भेटोवन देवाचो वावर ताणें फुडें व्हेलो, देवाचो मोग ताणें दुसऱ्यांक दाखयलो आनी आयज पर्यंत तो दाखयता. ताचें सगळें देव आजून वावुरता. जेजू ताचें सगळें आमकां एकवटान दवरता. तर आमी आतां आमच्या कुटुंबा पासून मागया, तुमचे भलायकी पासून मागया, तुमच्या वावऱ्या धंद्या पासून मागया, तुमच्या एल्ला फार्मा पासून मागया, तुमचे जे कोण वडील आसात तांचे पासून मागया. सगळ्यां पासून आमी मागोन हे परी आमचें जिवीत बरे भाशेन देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आतांच ह्या संवसारांत बरोबर वावुरतना तें जिवंक आमकां भलायकी आनी गोठाय दी म्हूण मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सुस्कार घेता तेन्ना आमी पांयांची बोटां आसा ती जोत्तान तकले मेरेन सुस्कारान कुडींत मनांत आनी आत्म्यान भरोन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना तकले सान पांय मेरेन आमी हो सुस्कार भायर काडटा. हे परी आमी मोत्ता आनी सुस्कार घेतना पोत्तून जिवी जाता. तर हे परी प्रत्येक सुस्कारान देव आमकां जिवी दवरता. देव जावन आसा जिवीत आनी हें जिवीत आमकां सुस्कारांतल्यान मेळटा. इतलो लागशिल्ल्यान देव आमचें सगळें आसा. ताका तर आमी हे भाशेन हाजीर जायत आमचें सगळेंच जिवीत बदलोंक लागतलें आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे ताचे खुशी प्रमाणे आमी जिवंक लागतले आनी आमी दादोसकायेन संतोशान बरेपणांत दुसऱ्यांक मदत करून आमचें जिवीत बरे भाशेन जियेतले.